10th आनी 12th एग्जाम कॅन्सल केल्या आनी युनिवर्सिटी ऑफलायन एग्जाम घेवपाची आसा भुरग्यांची. सो आनी सरकारान आतां रिओपन स्कूल करपाची ना एनीवे, बट आय थिंक दॅट टॉपिक इज व्हेरी सेन्सिटीव. सरकार डिसिजनां घेता, आतां ऍडमिनिस्ट्रेशन कोण हँडल करता म्हाका कळना. कित्याक एकटो मिनिस्टर म्हणटा सेन्सिटायझींग आनी कावन्सिलींग जाय लग्ना पयलीं, मुख्यमंत्री आनी पार्टी प्रेसिडेंट म्हणटा ती गरज ना. It is not a view what is my view of sharing. A government is singular and all these decisions without the signature or approval of the chief minister भायर वचना. म्हणजे सीएम सांगना आनी जाय ते चल्ला हो प्रश्न पडटा. आनी सीएमाक समज खबर आशिल्लें असो रिवर्स कित्याक केलो डिसिजन हो प्रश्न पडटा. आय एम नॉट गेटिंग इनटू द सब्जेक्ट, बट प्रश्न आसा की एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट देयर. आनी आतां जेन्ना आमी 10वी 12वीची एग्जामी म्हणल्या, 12वीची एग्जाम कॅन्सल केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान जेन्ना म्हणलें, द एन्झायटी ऑफ लॉट ऑफ दीस चिल्ड्रन रिड्यूस्ड. हांवें हो विशय जेन्ना 12वीची एग्जाम पयलीं घेवपाचें आशिल्लें तेन्ना पोस्टपोनमेंट मागिल्लें. पोस्टपोनमेंट मागून हांवें प्रधानमंत्रीक पत्र बरयलें, प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयलें, asking him, telling him the state of Goa on 17th of April 2021, Corona management and 12th exams on how government has failed, telling about the total cases of how things have moved, and in last 3 parts I had asked. Request for postponement of 12th standard exams for the students of Goa board in line with CBSE and ICSE boards, or issuance of central directions for online examination for the entire nation, irrespective of central or state boards, which will ensure uniformity of opportunity for all. दूसरे मांगिल्ले की directions to Goa government to conduct 12th standard exams in online mode, taking into consideration the COVID spike as well as the demand of the students for online exams in continuity to online schooling. And तीसरा डिमांड घाल्लो की directions, तीसरा ऑप्शन घाल्ले directions towards a unified admission processing period, thus offering fair opportunity to students from various boards. हे 3 हांवें मागिल्ले. म्हाका 28 मेक गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशनाचे कडल्यान रिप्लाय आयलो टू द प्रायम मिनिस्टर्स लेटर विच आय सेंट इन 17th of April, saying that higher secondary exams is postponed by circular number 15 dated 22/4/2021. दुसरे ऑनलाइन जावचे ना कित्याक feasible na कित्याक prevailing poor internet connectivity at different areas of the school which they acknowledge. And for the third one, for unified admission process, Director of Education will be requested to issue a circular for unified admission process. म्हणून हो ताणी म्हाका रिप्लाय दिलो. ते दिना फुडें रोखडेंच कळ्ळें की instead of postponing a very crucial exam, they have cancelled the exam. आता cancellation of exam has led to 2 thoughts. Goa board is an autonomous board. Goa board comes under, he follows the Goa Daman and Diu Secondary and Higher Secondary Education Board Act 1975. Goa University follows the Goa University Act 1984. आता Goa University Act ordinances prepare कर, statuts prepare कर, हे provision आसा. गोवा बोर्डाच्या हातून तूं exam conduct कर नाल्यार कॅन्सल कर हे प्रोविजन नाच. आता गोवा बोर्डान जशे युनिव्हर्सिटी इंडिपेंडेंट घेतिल्ले तशे एज अ ऑटोनॉमस बॉडी ते शुड हॅव टेकन. बट गोवा बोर्डान मुख्यमंत्री उलोवप इन अ प्लेस वेर देर इज नो ऑर्डिनन्स इज द बिगस्ट स्कॅर टुडे. खंयच्या आधाराचेर मुख्यमंत्र्यान 12वीची एग्जाम कॅन्सल केली हो आज प्रश्न पडटा. प्रोविजन गोवा बोर्डान खंय आसा हे आज सरकारान सांगपाची गरज आसा की तूं एग्जाम कॅन्सल करूंक शकता आनी ही एग्जाम जी कॅन्सल केल्या ताका तूं फाल्यां तुजी बेस्ड ऑन अर्लियर थिंग्स यू कॅन गिव युअर सर्टिफिकेट हे खंय आसा गोवा बोर्डान हे मुख्यमंत्र्यान दाखोवपाची गरज आसा. सर्टिफिकेट समज दितले 12वीची एग्जाम कॅन्सल जाली आनी दिली तूं फुडें पावलो म्हणून जाल्यार हें प्रोविजन गोवा बोर्डान ना आनी ताच्या खातीर ऑर्डिनन्स प्रोमोलगेट करचें पडटा. ऑर्डिनन्स प्रोमोलगेट करतले जाल्यार ताच्या खातीर फायल तरी मूव जावंक जाय आशिल्ली मुख्यमंत्र्या कडेन एंड दीस शूड हॅव बीन क्लियर्ड. कित्याक आतां काय असेंब्ली ना जाल्यार ऑर्डिनन्स शूड हॅव बीन इश्यूड. कित्याक ऑर्डिनन्स बारीक बारीक गजाली काडल्या हालींचे हालीं ऑर्डिनन्स कित्याकूय काडिल्ले आसा.
So this was a major issue कित्याक शेवटी वो legality of the person whom the chief minister has announced की the exams are cancelled. So ज्या legality त्या भुरग्याची ज्याने 12वीची exam answer केल्या is still a question mark. And the chief minister needs to answer how he proposes to take this without an ordinance. आणि ordinance समज हाडपा जाय जाल्यार immediately हाडचो पडटलो to give legal sanctity to the cancellation of these exams through Goa board. कित्याक ना जाल्यार गोवा बोर्डान हे प्रोविजन ना. आणि ह्या एक्टान समज चेंजीस करतल्या पयलीं जाल्यार ऑर्डिनन्स हाडून मागीर ते फुडलें करपाक मेळटा. तातूंत समज परत आमचे विद्वान बुद्धमान मुख्यमंत्र्यान समज नवें कितें येवजण काडल्या जाल्यार ताणें सांगपाची गरज आसा गोंयकारांक. कित्याक खुबशे पेरंट्स आज हो प्रश्न आमकां विचारपाक लागल्या. पेरंट्स ऑफ चिल्ड्रन हू हॅव पास 10th or 12th without answering exams or after exams have been cancelled have been asked whether this Goa board is the authority to do this. And to my knowledge, and people who are experts in this field, and the same issue I think Goa board had taken, I feel there is no provision in this particular part where they can do this type of things without a provision in the Goa board act. ताजे वेळी त्या एक्टान ताणें चेंजीस करपाक ऑर्डिनन्स प्रोमोटेड करपाक जाय आनी मागीरूच फुडलें करपाक जाय. तातूंतल्यान तांकां legal sanctity for these people who have passed, I mean who have been told that their exams are cancelled, are able to move ahead in life.